मायनिंग लिजाच्या सुवातींतल्यान देवळां, घरां, कुळाघरां वगळना अंतमेरेन बिचोलेन मायनिंग वेवसाय सुरू करचो न्ही अशी मागणी दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी केला। मायनिंग वेवसायिकांक थळाव्या लोकांचे कांयच पडिल्ले नासता, ते फकत आपलो फायदो चिंततात असोय आरोप आमदार शेटये हांणी केला। लक्षवेधी सूचने वेळार हो विशय आमदार शेटये हांणी सभाघरांत मांडिल्लो। While auctioning the block, the same lease boundaries of the earlier erstwhile leases are maintained, and the said leases were in operation for the past many years. The erstwhile leaseholders were operating the mine leases with the existing structure, be it religious or the residential. The erstwhile leaseholder never did any excavation around the structure. Further, even successful bidder now will not be permitted to undertake any mining operation around this structure. ही जी तुमची घरां आनी देवळां आसा हाच्या सराउंडिंगाक आमी एक्सकवेशन कसल्याच पद्धतीचे करपाक मायनिंगा खातीर दिवचे ना हे हांव तुमकां सांगता। आनी कितें जाय आसल्यार तुमच्या नजरेत येता। इश्यू आसा हो सिरियस इश्यू आसा। ह्या मायनिंग कंपनीक आमी आतां लीज दिल्ली आसा आणि ही लीज दिल्ली ती 1 आणि 2 वर्सां खातीर ना तर फुडल्या 50 वर्सां खातीर आसात। आज ह्या पॉइंटाचेर हांव 23 ऑगस्टाक कॉलिंग 0 आवर हें केल्लें मेन्शन केल्लें आनी तेन्ना म्हाका मुख्यमंत्र्यान हें केल्लें की ते तातूंत पळयतले आनी ते डिमार्केट करतले। आज मुळगांव असल्या गांवांत सगळीं चडशीं देवळां लीज एरियेन आसा। 176 घरां लीज एरियेन आसात, तांची कुळाघरां लीज एरियेन आसात। आणि जेन्ना आमी मायनिंग कंपनी कडेन उलयतात जेन्ना मायनिंग कंपनीचें उत्तर कितें आसता ते डायरेक्टर्स ऑफ मायन्सान तांच्यांनी हें केल्लें आसा, आमी कांय करूं शकनात। म्हाका इतलोच भंय दिसता एकदां आमी लीज दिलें आनी तांच्यांनी कंपनी ऑपरेट करपाक केले काय तांकां आमी कांयच बंद करूं शकना। ते म्हणटले डिपार्टमेंटा कडेन सगळे पावर्स आसा तांच्यांनी हें मार्क करपाचें। इतलीं वर्सां पयलीं आमकां कितें सांगताले ते लीज एरिया आसा पुर्तुगीज टायमाक तेन्ना केल्ले, पण आता हे जे पयलींचे मायन्स असले ते 2007-2008 सोंपले। आमी आता हे परत लीज दिता न्ही। आता आमच्या सरकाराक चान्स आसा की बाउंड्री मार्क करपाचे म्हणून। 2011 मुळगांव वयलेची मायनिंगाचो जो तो हे आसली व्हडले तो डंप आसलो तो फुटलेलो आनी ती सगळी जे हे आसली ती घाण गांवांत आयिल्ली। कोण जाणा फाटी फुडें ही मायन हे पर्पजली करात आनी ती सगळी जर घाण जर गांवांत सोडी जाल्यार गांवच इवॅक्युएट जावपाक। आणि होच इश्यू लामगांव आसा, अडवलपाली आसा, शिरगांव आसा, मये आसा, हो प्रत्येक गांवांत आसा। म्हजो एकच सिन्सियर रिक्वेस्ट ह्या हावसाक सीएम सराक की आमकां टायम बाउंड मॅनरान सांगात की केन्ना तुमी हे डिमार्केट करतले म्हणून। कित्याक हे जे मायनीवाले आसात जेन्ना एकदां तांकां लीज पडल्या हातीन काय तांकां लोकांचे कांयच दया माया नासता। ते इतली दया माया नासता की ते आमच्या लोकांक जर कामाक लावपाक सुद्दां फाटी फुडें करतात। खंयची सादी कामाची कॉन्ट्रॅक्ट कॅन्टीन चलोवंक जावं स्क्रिनींग प्लांट कसलीच इन्क्वायरी सुद्दां आमच्या गोंयच्या लोकांक दिनात। तांकां फक्त एकच त्यांचो इंट्रस्ट आसता ह्या मायनी कडल्यान कितले पयशे जोडून ते व्हरतले आनी ते म्हणटले आमी गोंयच्या लोकांनी धुळूच खावपाची म्हणटले। आणि मागीर आमकां केन्ना केन्ना लोक आमचे एजिटेशन करतात म्हणून आमकांय वायट दिसता लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह। पण हो जो इश्यू आसा जो पर्यंत आमच्या गांव देवळां घरां सायटीक काडून डिमार्केट करना परत तो पर्यंत म्हाका हावजान एश्युरन्स जाय मायनिंग सुरू म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बिचोले लामगांव सुरू कशेंच जावपाक जायना। हांव ह्या ठाम मताचो आसा।